झारखंड राज्यातल्या भरती परीक्षा घोटाळ्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयान झारखंड सरकाराक आणि हेर प्रतिवादींक नोटीसी धाडल्या। विद्यार्थी फुडारी देवेंद्रनाथ महतो हांणी आयज सावन जेपीएससी जेएससी भरती प्रणाली सुधारणा यात्रा सुरू करपाची घोषणा केल्या। कर्नाटकातल्या भाजपा फुडाऱ्यांनी कर्नाटकाचे मंत्री बी नागेंद्र हांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निषेध आंदोलन काढले। उपरांत धरण्यार बशिल्ल्यान तांकां पुलिसांनी ताब्यात घेतले। कर्नाटकातल्या महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती उदरगत महामंडळाच्या घोटाळ्यान मंत्री बी नागेंद्र आस्पावीत आशिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा। भाजपाचे आर अशोक हांणी मंत्री बी नागेंद्र हांणी राजीनामो दिवचो अशी मागणी करत पुलिसांचेर शांततायेन निषेध करता आसतना जबरदस्तीन अडोवपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप तांणी केला। स्वताचे घर नाशिल्ल्या गोंयकारां खातीर राज्य सरकार बेगीनूच मुखेलमंत्री आवास येवजण सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या। ह्या येवजणेच्या माध्यमांतल्यान गरजू गोंयकारांक परवडपी दरान घर उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो। गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी इस्पितळांत नव्यान बांदिल्ल्या लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्साचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज जालें। गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकास आणि सुधारणा खातीर सरकारान आनीक 500 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। अस्तंत बंगालचे विधानसभा अध्यक्ष रतींद्र बोस हांणी आयज परवरेच्या विधानसभा संकुलाक भेट दिवन गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकार हांच्या वांगडा बसका केली। गोयचे सभापती डॉ. गणेश गांवकार हांणी सांगले की बंगालच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या आमंत्रणाक मान दिवन आपूण बंगालान वचून थंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मार्गदर्शन करतलो अशें तांणी म्हळें। कवळेच्या शांतादुर्गा शिक्षण समिती अंतर्गत आशिल्ल्या संस्थांच्या विद्यालयांक श्री माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट बांदोडा हांचे कडल्यान देणगी मेळिल्ल्या शाळेच्या बशीचे उक्तावण ऊर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकीं जालें।